हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम मांबेली. आयज सेप्टेंबराची 27 तारीख 2022 आनी काल जे पळय जे लँड अमेंडमेंट बिल जे स्क्रॅप केला म्हणून आयकलां, तशेंच 16B हेंय स्क्रॅप केला म्हणून आयकलां. हेका लागून म्हाका चड खुशालकाय भोगता आनी ही संदी घेता हांव सगळ्या लोकांक दिनवास दिवंक, देव बरें करूं म्हणूंक. जायते संख्यांनी लोक आयलो, एक एक मनशांक जे जे आयले आनी जे जे येवंक ना, पूण खंयच्याय दुसऱ्या वाठारांतल्यान एकामेकाक जाय तो आदार धीर दिलो आनी सपोर्ट दिलो म्हणून. दुसरी संदी घेता हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून. स्पेशली जी मिटिंगे करताली, स्पेशली जावं ते गोंयचे पिळगेक लागून जावं रेनबो वॉरियर्स, जावं गोवा फावंडेशन, जावं गोवा बचाव अभियानान जी आमकां म्हायती दिली पियादाद हॉलान, तशेंच ज्यो मिटिंगे जाल्यो कावेलोसीन, थंय रोशन मतायस होय भुरगो आमचो एकदम वावुरलो आमकां हे सगळे उजवाडा काडूंक. तशेंच दिनवास दिता ज्यो मिटिंग्यो जाल्यो पात्रोशीन कपेलान कडेन, तशेंच जे ग्रेस चर्ची हॉलान जर मिटींग जाली आनी हेर ज्यो मिटिंग्यो जाल्यो, जावं व्हिडियोंतल्यान वॉट्सॅपांतल्यान आमकां जायती म्हायती मेवली आनी दोन भरपूर तोकोस घेवन सगळ्यांनी एकठांय रावन आमकां भरपूर उर्बा दिली पणजेच्या गांवांत येवंक आनीक हो निशेध मारूंक. आनी ह्या निशेधाचेर घडये सरकारान आवाज आयकलो सगळ्यांचोच, आनी जे जे लोकांनी सगळ्या गोंयकारांचे जे आयकले तेंच्या पासत आनीक एक फावटी हांव दिनवास दितां, देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं आनीक एक फावटी.